गुजरातांत बरें प्रशासन शिकपा खातीर वच्चे परस गोंयांत कर्नाटकांत उडयल्ली म्हादय वाचोवन तशेंच कोळशाच्या येरादारीक बंदी घालून सरकारान गोंयकारांक बरें प्रशासन दाखोवचें अशें वक्तव्य गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केलां। 19 ते 21 फेब्रुवारीक गुजरातांत बरें प्रशासन सरकारान कशें दिवप हाचे खातीर खासा कार्यशाळेचें आयोजन सरकारान केलां। तातूंत गोंयच्या 9 आमदारांचो आस्पाव आसा। आपलें नांव ह्या वळेरेंत घालां। मात बरें प्रशासन दिवच्या नांवान भोंवडी करपाक येवजिल्ल्या ह्या सरकाराच्या भोंवडेन हांव वचचो ना अशें विजयान स्पश्ट केलां। णव आमदारांची एक स्टडी टूर करपा खातीर 19 ते 21 फेब्रुवारी गुजराताक वचपाचो एक तांचो प्लॅन आहा आनी तातूंत हे 9 आमदारां भितर म्हजेंय नांव घालां। आनी पयलेंच नांव आहा तें शाहजहानाचें, जो टेंडर करनासतना कला अकादमी दिता। असल्या बरोबर गूड गव्हर्नन्स शिकपाचें आनी कितें आनी खंय वचप तें गुजराताक आनी केन्ना वचप 19 ते 21 म्हळ्यार जेन्ना गोंयांत कार्नवाल आसतलो तेन्ना आमी गुजराताक भोंवतले। सो एक कितें म्हाका दिसता दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टायम एंड वेस्ट ऑफ गव्हर्मेंट मनी। आय कंडेम दिस टायप ऑफ टॅक्टिक्स, डायवर्जनरी टॅक्टिक्स। गव्हर्मेंटान फोकस करूंक जाय म्हादय साल्वार करपाक आनी कोळसो जो डबल परमिशन तें एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन दिलां तें कमी करपाक। जे भुरग्यांक मुख्यमंत्र्यान उतर दिलें तें गूड गव्हर्नन्स जावपाचें। म्हादय खातीर जर झगडलें, कर्नाटकान वचून झगडलें ओ कोळसो येवपाचो बंद केलो जाल्यार गूड गव्हर्नन्स जावपाचें। 2 दिसांची पिकनीक केली गुजराताक वचून पूण गूड गव्हर्नन्स जायना। आय कंडेम दीस एंड आय वॉन्ट दॅट माय नेम शूड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट बिकॉज आय विल नॉट बी पार्ट ऑफ सच अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टायम एक्सरसाइज।